Speaker. सगळ्यांक एक कळीत करता. ऑपोजिशन लिडर बाब युरिया लेमांव ताणें आपल्या वैयक्तीक कामाच्या संदर्भांत म्हाका पत्र दिल्लें आसा आज आनी तो फाल्यां ते आजचें ना. आनी ताज्या एबसेन्सांक ताणें बाबा केपेंच्या मतदारसंघांतल्या एल्टन डिकोस्ता हांकां ताणें सगळे सुत्रां ताणें हँडल कर अशें ताणें निवेदन दिल्लें आसा. श्री विजय सरदेसाय. Appoint him as leader of opposition. येस ओके. ताणें जस्ट एक लेटर दिला ताजें मेन्शन केलें. Yes. Shri Vijay Shirdesai. Fear and anxiety in the minds of people of Goa, especially due to various forms of pollution, including air pollution, odor pollution, water pollution, and solid hazardous waste. These are chronic issues in Kunkoli IDC and have been raised once again by the residents of Kunkoli in recent months. I call upon the government to take steps to stop the pollution levels, including setting up of an ETP, installing live monitoring stations to measure pollution levels, setting up a branch of Goa State Pollution Control Board at Kunkoli IDC and across the state, and setting up a rapid response team to handle complaints of pollution. Yes. Reply to the calling attention. The Kunkoli industrial estate mostly consists of steel, metal industries having induction and reheating furnaces, manufacturing units, fish processing units, fish meal units, and IMFL and distilleries, besides other units. The inspections of the said units are carried out by the board for grant of consent to operate, establish complaints and compliance verifications. The units at the Kunkoli Industrial Estate generating process effluents have installed effluent treatment plants. Further, the induction furnaces have installed air pollution control devices to control the stack emissions. One of the units, John Distilleries, located within the IDC, have installed continuous ambient air quality monitoring stations, and the same is connected to the board server as it comes under one of the 17 red categories of industries who are compulsorily required to install an ambient air quality monitoring station as per directives of the Central Pollution Control Board. In Kunkoli Industrial Estate, there is only one such red category industry. The board conducts ambient air quality monitoring under the National Air Monitoring Program and water monitoring under the National Water Monitoring Program at the Kunkolim Industrial Estate. The board also conducts inspections of the industrial units under the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 and the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 and the Environment Protection Act of 1986. The board has also conducted groundwater study through the Central Groundwater Board. As per the reports of the Central Groundwater Board, all the parameters are within permissible limits. The board has recently conducted the environmental audits of the major units located in the Kunkolim Industrial Estate. Based on the findings of the audit reports, the board has directed the units to comply to the findings of the audit. The board has issued closure directions to 10 units for operating without consent of the board. The board also issued closure directions to one unit found discharging effluents outside the premises and on compliance revoked the closure directions. The board also conducted inspection of the canal based on complaints received for discharge. There was no industrial discharge observed. However, it was observed that there was discharge from the settlement near the canal. This complaint was forwarded to the WRD and the Kunkolim Municipal Council for further action. The average air quality index based on PM10, PM225, SO2 and NOx for the last financial year was predominantly satisfactory and moderate. With respect to the hazardous waste dump of Mrs. Sunrise Zinc at Kunkolim Industrial Estate,
The board covers the dump every year prior to monsoons at its own cost. The board had invited requests for proposal from Ponda Enviro Care Limited, which is an agency that is permitted to handle common hazardous waste treatment facilities for disposal at the designated site located at Kisulle Industrial Estate. The estimated quote is rupees 14 crores 63 lakhs 40,500, and we are examining the same. I wish to place before this House that the board is contemplating to carry out characterization analysis to ascertain the percentage of hazard and also to explore the possibilities if this so-called hazardous waste could be put to other alternate use. This study is supposed to be carried out either through BITS Bilani or through the Indian Institute of Sciences, Bangalore. And based on their findings, the board would take a call as to whether we should do the capping of the hazardous waste by transporting it to the common hazardous waste treatment facility at Kisulle, or if it could be put to other alternative use for betterment of the state. The Goa State Pollution Control Board has dedicated an assistant environmental engineer for addressing the various issues which plague the Kunkolim Industrial Estate, who is proactively addressing the concerns of the inhabitants of Kunkolim. So also the Goa IDC is exploring the possibilities to develop a common ETP plant for ensuring that there is no degradation of environment. And the fish meal plants have installed biofilters to arrest the emission of foul odor. Adequate directions would also be given to the Department of Transport to ensure that the vehicles carrying fish to the processing units are fully insulated and that they install holding tanks so that there is no spillage of water on the roads. We are serious to ensure that there is no further environmental degradation. Speaker sir, मंत्र्यांचे उत्तर वाचलां आनीक वस्तुस्थिती कितें थंय आसा तातूंत खूब अंतर आसूंक शकता. I am going by complaints of people who have come and met me. Speaker sir, main source of concern आहात म्हणटा तें पयलें हें fish meal plant. Pollution कसले तरेचें जाता? Pollution जाता odor pollution, air pollution, water pollution, slag dumping and the hazardous waste. Tun odor म्हणटा तो जाता is because of the fish meal plant. Nobody else. The main culprit is the fish meal plant. So the biofilter जे कितें घाला पळय ही सगळी फकाणां. हे तुगेल्या ऑफिसराक ताणें घट धरला. हो fish meal plantaचो owner owns 17 plots in Kukoli IDC. According to the type of business he does and information that I have found out, he needs 2.5 lakh liters of water a day. 2.5 lakh liters udak taka jay patta. But he is not even sourcing it from anybody. कोणचो एक टँकरा कडच्यान तो उदकूच घेना जाल्यार ते 2.5 लाख लिटर येता खंयच्यान ताका उदक. सो बेसिकली ही इज जस्ट डंपिंग इट. कांय ईटीपी बिटीपी कांय ना, ते काडून वगीच डंप करता, पायप घाल्या आनी भितरल्यान काडून सोडटा आनी मदीं एक फॉरेस्टशें केल्लें आहा. स्पीकर सर, उदकाच्या हातून WRDचे तुमी हें केलें, यू मेड अ रेफरन्स टू WRD. डज WRD नो वेर दिस 2.5 lakh liters of water are coming? How does it come to him? I think you should conduct a serious inquiry into this, because this is not today's problem. This is a problem for long, and it is giving your entire industrial estate a bad name. Speaker sir, fish processing plants asat. Fish processing plants are exporters. They have to maintain international standards. Spillage is possible, and which I agree with you. And what you are saying that I'm going to have that. The tank is right. Speaker sir, आता air pollution जाता. Air pollution जाता ferrosteel alloys. तांचे कितें जाता? They are leaving the smoke not from the chimney but from the vents. You are checking at the chimney. Here the smoke is coming out from this side, and this is causing a threat to the health of locals. Untreated wastewater discharge from industries is contaminating the groundwater. So this is water pollution. It is even gone into WRD canals. चौथे म्हणते स्लॅग डंपिंग. स्पीकर सर, मंत्र्याचे उत्तर जे आयलां तातूंत अशें दिसता की यू हॅव स्टील नॉट व्हेरी क्लियरली
decided on whether that hazardous waste is actually hazardous waste. There is still a question mark, Speaker sir. That is why you are trying to have a study from BITS Pilani or through Indian Institute of Sciences, Bangalore. So my question is that you have earmarked 14.5 crore rupees, 14 crore 63 lakhs, without even knowing that this is hazardous, without contemplating, without confirming that this is hazardous. So what is this? And for what is the 14.5 crores? To transport it from here to Pisulle? So yeah, transportation, this is like mining. Speaker sir, I don't know what is the thing, but from the answer it appears that this hazardous waste can be capped in, so you'll have to spend the cost of capping it once it reaches Pisulle. Secondly, it could be put to alternate use. This is also government contemplating an alternate use for it, which means that your line of action is not confirmed. You are in the process of evaluating the circumstances. So I feel that, the people should not be taken to this ki baba ani ek dhanda atun start jaung na. Sunrise Zinc has already jacked up that industrial estate and gone, and now to remove the remnants of the mess that they've created, that itself should not become a big economic activity by itself. So there are recent developments. Locals are protesting. They are actively protesting for months. They are holding candlelight rallies, submitting memorandum to authorities. Goa Pollution Control Board shut down one processing plant in November 2023 and warned others to take corrective actions. The unresolved issue is that no concrete steps have been taken to reduce pollution levels. Long-term effects of contaminated water and soil on public health and environment remain a threat. Residents want stricter enforcement. So my demand, if I may try to summarize, is that my demand is you set up a branch of the Goa Pollution Control Board in the IDC building at the Kukoli Industrial Estate. You cannot be sitting in Saligaon and finding out the pollution in Kukoli. It will never be possible. They will sit the whole day, and this fish mill will discharge the effluent early in the morning, and there will be nobody around there. So take करपाक तुझे थंय presence आसपाकूच जाय. Then you have to put this live ambient air quality monitor station. John Distilleries is a whiskey brand, international whiskey brand. Paul John Mitchell has gone very high. So they'll be top standards. But the biggest, speaker sir, yes, start that pollution is a big issue. मोवर दोग जण आसा मोवर आसूं. मॅक्झिमम एक कॉलिंग कंडिशन 20 मिनिट चलोवंक ते शकता. जालें पूण हांवें सोंपूंकूच ना न्ही. 5 मिनटां जाता थंय हां. उल्या मागीर ताजे नंतर 5 मिनटां जाता थंय हां. ताणें रिप्लाय दिवन 5 मिनटां. पोल्युशन स्पीकर सर आमी कशेंच प्रोटेक्ट करता म्हणून इम्प्रेशन दिवप न्ही हांगा. स्पीकर सर ह्यो सगळ्यो जर आमी पळोवंक गेले जाल्यार अशें दिसता की मिनिमम दॅट वॉट यू कॅन डू इज ए कॉमन ETP म्हणटा ती तूं डिक्लेअर कर. Spend the money to make an ETP, what you would spend on other things, and charge these people. I'm not saying do it free for them, charge them. Let IDC set up the ETP and charge these people. Second is, I don't know whether you can shut down any of these plants. It will not be possible. If I demand and if I be vehement, actually the law, whether it permits, that I don't know. Secondly, this ETP will create, recycling will create water, which I think can be used by steel plants. So it will be double use of it. So Speaker sir, one thing is we have to identify the main cause of this pollution, which appears to be the fish mill plant, and take concrete actions on that fish mill plant. Fish म्हणटा आनी सगळ्यांचेर येता हें जायना. Second, Speaker sir, I've said across industrial estates, so I'm bringing coal pollution here. Coal pollution, Speaker sir, is one thing, because government has granted environment clearance and consent to operate to JSW to handle 5.5 million tons coal annually additionally. Till 2022-23, MPT was handling 10 million tons of coal. Pollution level, if you go to see, now MOEF has given clearance. Yes, sir. Point of order. Yes. असं ते सकल हा आम्ही ते वाचून आहे ना. खंय सकला पळय पळय मरे वाच मरे. कुंकळेच्या ह्याच्या बरोबर कोलेच्या MPT मागे राव मरे सकल पळय. And across the state. Pollution across the state. ते गोय पर ना admit करना तुम्ही allow करून जायना हल्ले. Once admitted you can't stop.
स्पीकर सर हे कोळशा घेता प्रोटेक्ट असताना तुम्ही करू द्या करनाका म्हणून कोळशा सांगता. कशे प्रोटेक्ट करप ना आम्ही प्रोटेक्ट कर म्हणणं हांव ना प्रोटेक्ट करिना उलोवपाक बंद करता तू कोळशा हांव प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करिना करता हांव पोल्युशन बिलकुल प्रोटेक्ट करिना डोंट डिस्टर्ब मी नाही No, हा, speaker, एकच sir. मिनिट एक मिनिट हय. माझे काहीच म्हणणं ना तुका कोल उलोवपाक ना, English म्हाका कळटा, speaker, sir. एमपीए स्पीकर सर MPA. म्हजी इंग्लिश हय रे हांव खंय चुकूंक शकना ह्या हांव म्हज्यान गॅरंटी तुज्यान सांगूं येता If I may interrupt you, या to the best of my knowledge, the government or nor the pollution board has granted any permission to JSW to increase this coal handling. Speaker sir, MOEF, I very clearly said MOEF. MOEF approved, Yeah, but the state has not. so you give me an Granted. assurance that you won't. Because sir, now when we talked about particulate matter, there is a clear thing here. If you see the charts that are coming from the thing, that particulate matter 2.5 is highly carcinogenic. It goes into the blood, causes cancer. Particulate matter 10 affects breathing and the heart. Here, Speaker sir, particulate matter 2.5 exceeded 60 for 8 days. As per Indian standards, if the pollution levels cross this, you have to shut everything down for 2 days. Source must be shut down and 8-hour monitoring should be done till the pollution level drops. In the case of MPT, they have been allowed to pollute and poison the people of Marmugao. Because sir, at one time, my colleague Sankalp Amodkar had fought very vehemently against this coal pollution. So I'm very sure that he will also agree with me that this is continuing, that just because of the migration, political migration, the coal pollution has not reduced. Speaker sir, as per the Indian standards, you must make a minimum of 104 measurements a year, taken twice a week at uniform levels to calculate the annual average. In MPT, the number of measurements is less than 100. Basically, all these pollution rules are being bypassed so that MPT gets a free ride. At the moment, there is a boat, there is a ship, bulk ship called Alpha Bravery on JSW Port 6 carrying 76,000 tons of coal. Speaker sir, आणि एक 1 lakh tons 12 फेब्रुवारी घेवपाचे आहा. Currently 10 million ton MPT every year येता. आता हे जर आमी पळयलें जाल्यार जे MOEFन तांकां परमिशन दिलां आनी मंत्र्यान जे म्हाका सांगलां जाल्यार तातूंत एक आन्सर दिल्लें आहा. JSW will construct a dome structure at Mormugao port for coal handling activities to curb coal dust pollution. The dome construction will commence from October 2023 and will be Yes, completed so by where March do we- 2025. You have the Because, answer with you, honorable member. because, sir, work has not started. I sent somebody last night No. to check. I- Work even has not started. Regarding the Mr. dome, Yeah, so there are overall, I've just. no, no, 1 second, 1 second. किती आवश्यक speed No, no, 1 second, honorable मरता, member, 1 मनीस second. मरता. मनीस मरता. Because, Because the PM2 म्हणले तर मनीस because, मरता. Carcinogenic cancer जाता. Because, sir, सिंगल मोर असेल you ask a separate, you बरं, हा, mover- put another mover calling चा attention. ऐकतलो. किती वेळ चालवचे ताकाय Because, sir, Pollution, मनीस सिंगल मरपा लागता. because, तुझ्या sir, इतलं इझी घेऊंक जायना. एक because, sir, मंत्री the- Increase coal handling at MPT, you give me an assurance that you will not allow. That Yes. is enough. श्री कार्लो सरेरा I'll answer. Honorable Speaker, in the reply which has been given by the Honorable Minister, I know that he has inherited this legacy which I would use. In page 2, please look at that All is reply. legacy only. All is inherited. With respect to the hazardous waste dump of Sunrise Zinc at Kunkoli Industrial Estate, the board covers the dump every year prior to monsoons at its own cost. My question is, why is the board spending money and not collecting any money from the company? And you are saying that you are also going to now send it to Pisurle, and we are going to spend about 14 crores, 63 lakhs and odd. So why should the board be spending? Whoever, it's always the polluter pays. Yeah. Principle is there. So why should they not pay for the pollution that they cause? And why is the board taking on itself and having to suffer losses like this? Speaker, sir, as far as JSW, I would like to assure this august house that no permission whatsoever has been given by the government nor by the Goa State Pollution Control Board. It is a fact that they have been directed to put up a dome structure. To the best of my knowledge, the work has started. But let me assure you that
unless that dome structure is complete, we will not give them any sort of permission. Rest assured, Additional. any additional permission, this is a commitment I am giving to this August House. Yes. Coming to Election issues of the fish meal plant. As far as the fish meal plant is concerned, I think the major issue of the fish meal plant is pertaining to order. And that order problem is primarily occurring depending on the direction of the wind. They have installed biofilters, but we are toying with the idea of asking them to install additional filters. But we still can't find a solution to when the wind blows in that direction. So we are trying to come out with something. Discharge there. जाता. We are trying to come out with something. हे कितें तो वास तूं करताच. Discharge when he's not having an ETP. I'm coming. that is where it causes more. I'm coming to ETPs. I think the honorable member has been misinformed. To the best of our knowledge, each and every fish meal handling unit there have initially they had ETPs under the ground, and because of allegations, it was decided that all these ETPs should be erected above the ground, so a check can be kept in which direction the water is going. As far as the fish meal plant is concerned, they have only one bore well, just one bore well. So how is the water coming? So much. We believe that the canal is contaminated, not because of the industrial estate water, but because we have not been able to find any discharge. We've not been able to find any discharge. The discharge has been coming from, I think there's a settlement on the outskirts of the estate. Discharge is coming from there, and that is why the municipal corporation has been directed to take action. Yes. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनाक सोडून तूं पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हातान घे. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आनी इट्स ऑल फिक्सिंग ते कांय जावचें ना. I'll ask them. Because to the best of my knowledge, this is being discharged straight away without an ETP, I'll ask them to which check. is what is causing the. I'll ask them the to field. recheck. I'll ask them to recheck. As far Hey, as my colleague, regarding the common effluent treatment plant, I think the Honorable Chief Minister is on record. Few days ago, he has said that a party has, along with the chairman IDC, they have met a party from Russia or Germany, if I'm not Germany. mistaken, from Germany. New technology, the same With thing. some new technology, and they are toying with the idea of setting up a common treatment plant. So I think that issue would be settled. स्पीकर सर हांव फक्त ऍड करता हो इशू कंटिन्युअसली हावजान रिगार्डिंग कुंकळे पयरूय काडलेलो काडीत आसता आतां जो विजयन आनी काल्लू तेंच्यांनी घातला कॉलिंग अटेन्शन काल अपोजिशन लिडरूय कोणाक घेवन मेळ्ळो बट आमी ETP जो आहा पळय न्ही ते सेटअप करता हे 2.5 लाख उदक जे म्हणटा पळय न्ही हाजे प्युरिफाय करून त्या स्टील प्लांटाक दिता म्हणजे थंयसरल्या थंयसर आनी पोंच्यानी उदक परत ते कितें करता बोरवेलांतल्यान उदक काडटा घालता भितर होय प्रकार थंय चालू आहा ते सगळे बंद करून उडयता जाता जाल्यार आणि पूर्णतः म्हणजे थंयसल्या लोकांक जे एअर पोल्युशन वॉटर पोल्युशन हे सगळे स्टॉप जावपाकूच जाय ह्या मताचो हांव एक आसा. म्हणल्यार तुमचे प्रेझन्स थंय जाय. कितें जाता सालिगांव बसून थंय कितें जाता तें कळचें ना. तुम्ही एक थंय घालात. Speaker sir, we have identified an officer whose job is only Kunkolim Industrial Side Estate. office. सायड Side office जाता बाय satellite office he will see. Sort of a satellite office. Money रातचे aspect. सोडटा तो. If we have satellite officer, That is what I'm saying. I'm asking for that. check. Money aspect. Money Puढे aspect. होते. Why doing free of coming. cost? Kita free of cost. Honorable member, Free of cost. honorable Free of member, cost. I'll answer you. हे होत्या I'm on my feet. Can you all please sit down? श्री काल्लू I'm शरीरा on my feet. Speaker sir, I'm on my feet. Tell them to sit down. बरे Oh, but let me complete. Yes, sir. Speaker sir. Speaker sir. Speaker sir. मिनिस्टराक आत्ता कंप्लीट करून मागे ताका एक Then you ask me what you all want. टीम आन्सर whatever they want. अशें करून. As far as the money involved, as you are saying, this proposal has come as a direction from the NGT. Yes. The NGT has directed the pollution board to spend this money because that company has gone defunct. The company was auctioned by State Bank of India. The assets were taken, but this hazardous waste continued there. That is why
the Pollution Control Board has moved in that direction. Yes. However, as pointed out by Honorable Member Vijay Sardesai, in my answer, we have spoken in two ways. We've spoken in terms of the tender, and we've spoken in terms of trying to see alternate use of that hazardous waste. The issue is simple. As per the process, the waste product is classified as hazardous waste. However, as per tests conducted by various units, like the Pollution Control Board itself, everything is found to be within the stipulated parameters. That is why, after discussing with the Honorable Chief Minister, we have come to the conclusion that we should make an effort to see whether this so-called hazardous waste can be put to any other use. Should that happen, let me assure you all that this tender will be cancelled. It is our intention to save money, and therefore that is why we've asked a test to be conducted. And we are not going to any small institute. We've decided to go to the Indian Bangalore. at Bangalore, which is, I think, one of the most reputed institutes in the country, because we do not want to play with that waste, if I may call it. Speaker, sir. Last monsoon session, I Margaon Industrial Station जायत discussion केलं गोवा कार्बन फॅक्टरीचे. तेच फाटल्यान म्हाका एक एम्बियंट एअर क्वालिटी स्टेशन घात म्हणलें तें घायलो ना. सेकंडली नोव्हेंबराक म्हाका एक ऑडिट रिपोर्ट मेळ्ळो तेजो बरो दाखयता. तेच फाटल्यान आमी इंडेक्स एअर क्वालिटी इंडेक्स चेक करपाक आमचे चेअरमॅनान 2 व्हेकल चेक केले बरें दाखयता. पूण 2 जानेवारी म्हाका व्हिडिओ आहा ते पोल्युशन कितलो स्मोक वयता आनी हांव पेपर दवरता टोटल पोल्युशन जाता थिंगा पूण रिपोर्ट सारके मेळटाय पूण पोल्युशन कंटिन्यूअस आहा. म्हाका जाण जावपाक जाय हेजी एक्शन कितें घेतलें. हांव फोटो प्लेस करता. Speaker, sir, I do not have details because, as our Honorable Chief Minister said, you give, I will look into it. सेकंडली इंटरनेटाचे एक ऍप आहा एक मिनिट ऍप आहा तेजे लायव्ह एअर क्वालिटी रिपोर्ट दाखयता आनी आज ते सांग मॉर्निंग टू नाईट पासून सर्क्युलेट जाताय आणि तेजे व्हॅल्यू फायदा दाखयताय. ऍप आहे ते सारखे आहे काय ना ते म्हाका कळपाक जाय. स्पेसिफिक Absence of a nodal agency to coordinate with various departments such as Department of Industries, Directorate of Fire Services, Department of Environment and Climate Change, Department of Finance, Factories and Boilers, Weights and Measures, Department of Labor, हो एक नोडल एजन्सी घालपाची गरज आहा. हें घायलें आनी तें बसयलें जाल्यार हे पोल्युशन नॉट ओन्ली इन कुंकोली स्टेट. आय एम द मेजर सफरर. म्हाका रिवर्स हाला सगल्यांक हे घाण येता. सगळे आमदारींक सगळे मुगे शेजारी आमदारांक सगळ्यांक घाण येता. So it is important to have a nodal agency who will coordinate with all departments and then come up with how to protect and how to save. The problem here is आमकडे collectively एक department ना सगळ्यांकडे उलोवपाक आनी problem जाता थिंग मागीर there is pollution. कोण air pollution कोता, कोण sound pollution, कोण garbage pollution, कोण water pollution. So I think we have to have a nodal agency and this nodal agency has to be connected with all the departments. I would want the minister, if he can give up an assurance, then I think he should agree to that, or he should disagree that I'm saying wrong. Speaker, sir. So, Honorable Minister for Environment, Alex Ukera, बरो administrator जावन आसा आनी आमच्या टायमार सान एक बरें काम करून तो येयलेलो आहा. तेज्या नोटिसीक एक प्रॉब्लम आमच्या तिसवाडच्या लोकांचो हाडूंक जाय म्हाका तेज्या फुड्यान. हे जे सुवेज टँकर आहा, हे सुवेज टँकर कितें करता, हे हॉटेलाची वेस्ट जावं व्हडले व्हडले कॉलनी आसता जावं बोगल्याची वेस्ट, हे वेस्ट कलेक्ट करता आनी कितें करता, रातचे न्हू चोरयांक मेवता थिंगासर ते शेतांनी उडयता. नाल्यार कितें करता, तांकां पयशे मेवता म्हणून थोडे प्रायवेट ओनर कितें करता, ते आपल्या भाटान बुराक मारता आनी सगळी वेस्ट त्या बुरकांनी घालता आनी सोडटा आनी चल्ले. ही जावन आसा इरिपेरेबल डॅमेज आनी ही डॅमेज जावंक उपकारना. कितें आसता, आमची बांय पिड्यार जावंक शकता, शेतां लोकांक सायडीच्या नेबरींग शेतां आसता ती पिड्यार जावंक शकता. तेका लागून हांव नोटिसां काडटा आनी हांव जाणा 100%
आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर हे एक्शन घेतलो हेजेर. हे सारखे सिरियस प्रॉब्लेम जावन आमच्या एरियेक आनी हे प्रॉब्लेम कशे भाशेन सेटल जावंक जाय. नाल्यार हे तर प्रॉब्लेम तर आमी आतां करिना जाल्यार फुडें आमकां खूब त्रास जातले. ताका लागून एक गॅस प्लांट ऑलरेडी आसतलो थिंगासर फेसिलिटी दिवपाची, हे ट्रकांक डंप करपाक आनी तिका चार्ज करपाचे हे टँकरवाल्याक, नाल्यार आनी ताका हेवी फायन घालपाची. हे चोरयाक वता. ताका लागून हेवी फायन घालून हे तर करीत जाल्यार बंद पडटले. थँक्यू स्पीकर सर. तर हांगा रिपोर्ट्स दिल्या म्हणटा सेंट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्डान की परमिटेबल लिमिट्सान आसा म्हणून जो लेवल आसा तो. आतां हो रिपोर्ट हांव नकळो आनी खंयच्यान चॅक केला, कित्याक आमी जेन्ना चॅक केले ऑन ग्राउंड तेन्ना सारके पोल्युटेड आसले, सामको वास येतालो, घाणी मारतालो थंय. तशेंच तुमी पळयता आसतले जो धुंवर येता, एअर पोल्युशन हाय प्रमाणान चालू आसा स्पीकर. तर तुमकां पासून खबर आसतलें, तुमी ते सायडीच्यान येता वयता. सो हो जो पोल्युशन आसा हो कंट्रोल आजून पर्यंत जाल्लो ना. हालींच हांव पासून गेल्लो, सांजचे येता, सकाळचे, रातचे खूब रिलीज करता. म्हटल्यार जो धुंवर आसा म्हटल्यार ते एक एरिया आसा, ते एरियांतल्यान वचपाकूच शकना तूं. सो इतलो जो पोल्युशन आसा. आनी तशेंच हांगा फिश मिल प्लांट आसा. आतां फिश मिल हो पोल्युटींग इंडस्ट्री जाल्ली आसा, रेड इंडस्ट्री म्हणून म्हणटा आमी. आनी जेन्ना फिश मिल हांगा आसा तो पोल्युशन सगळो करीत आसा. आनी सेम टायप ऑफ फिश मिल आतां पारिमोल हाडटा. सो एनवायरमेंट कन्सर्न कितें आसा, आतां तितून IPB अंडर थंय फिश मिल प्लांट जो पास केला म्हटल्यार ते अप्रुवल दिल्ले आसा. मात हांगा ह्या जो रिपोर्टान हांगा मेन्शन केला की फिश मिल युनिट्स जे आसा, जावं फूड प्रोसेसिंग युनिट्स आसा, हे पोल्युशन आसा म्हणून तेय सांगता. सो असले पोल्युटींग इंडस्ट्रीज दुसरे कडेन हाडटा तुमी. आनी तितून हांगा जो ओनर आसा फिश मिलाचो, इब्राहिम मौलाना, आनी तो आनी दुसरो आसा एंटोनियो रॉड्रिगीज म्हणून, त्यात एंटोनियो रॉड्रिगीजूच त्या फिश मिलान आसा. सो हे जे दोगूय फिश मिल आसा, सो पोल्युटींग इंडस्ट्री हांगाय करून सोदता, ऑलरेडी जाल्ली आसा आनी हांगाच कंट्रोल जायना. तुम्ही म्हणटा इम्प्लिमेंट करतले, आतां तुमी इम्प्लिमेंट करतले, मात थंय तुमी आतां स्पीकर सर हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. कारण असलीच जी पोल्युटींग इंडस्ट्री आसा तीच इंडस्ट्री आनी एक कडेन व्हरता आनी हांगाच अजून पर्यंत कंट्रोल ना, अजून पर्यंत मात बसून कंट्रोल जाल्लो ना. आनी हाका कित्याक लागून तुमी आनी फुडें व्हरता. फुडें तुमकां आमचो जो एल्टन बाब पावला थंय, एल्टन बाबाकूय खबर आसा थंय कितले पोल्युशन फुडें जावपाची शक्यता आसा. सो अशी इंडस्ट्री आसा, खंय ना खंय तांकां स्टॉप करपाक जाय, तांकां फुडें आनी वचपाक दिवंक जायना. हांगा पयलू सोल्युशन हाडा, हांगा पयलू जो हे आसा सोल्युशन आसा तो हांगा हाडून दिवपाक जाय. स्पीकर सर, म्हाका एक 2 मिनटां दिवच्यो, कित्याक हे पोल्युशन जे इंडस्ट्री आहा हिंगा कोंकळे ती म्हाकाय लागता. 2 मिनटां दी. स्पीकर सर, आमी पयलीं सद्दां बेजीक ग्राउंड रियलिटी चोया. आनी बिफोर सेईंग एनीथिंग आय चार्ज द डिपार्टमेंट. एक जर तुवें रिपोर्ट आमगे मिनिस्टरान वाचला हो 100% रॉंग आहा. बिकॉज रियलिटी इज आमगे कोंकणकारांक बाबा विजय सदान सांगला कॅन्डल लायटूय मार्च केलो, लिडर ऑफ ऑपोजिशन आहलो, बाबा युरी आहलो, हांवूय आहलो, आख्खो कोंकळे लोक आहलो. एंड हाऊ कम दिस डिपार्टमेंट हेज गिवन दिस रिपोर्ट. हांव चार्ज कोता, रावपा खावपा जेवपा सगळे हांव फारीक कोता डिपार्टमेंटाक अलॉंग विथ द मिनिस्टर. कम एंड स्टे देयर फॉर 10 days. तुमकां तर रावपा मेळटा डिपार्टमेंटान रावपा. आतां आय वील चार्ज दिस रिपोर्ट इज ऑल रॉंग. शेत काबार जालें, सगळे आख्खे फिल्ड्स पेडे जाला, लोकांक रावपा जायना थिंगा. तूं वच आनी चोय ऑनरेबल मिनिस्टर तूं राव. आनी वॉट रिपोर्ट हॅज गिवन, हे रिपोर्ट कितें दिल तुमी? लोकांक फोडयताय तुमी. हे लोकांक फुडें वे यू कॅन से दॅट इज परमिसिबल लिमिट्स. हाऊ यू कॅन से दॅट? सो पीपल ऑफ कोंकणी ऑल फुल्स. सगळे आम पिछे बोर्ड माते ते इतू वर्स कोंकणकार बोर्ड माते सगळे पिछे आनी ऑल आर गिविंग अ रिपोर्ट दॅट एवरीथिंग इज ओके. सगळे बरें आहा. कित फोकाण कोताय तुमी? When we are saying, all the house is saying that it, MLA is saying it is wrong and department is saying it's right. Are you all come and stay there, let the department come. I will bear everything. I'm charged with that. But don't give a clear saying that everything is okay. Nothing is okay either. कोंकणकार पिसरू, कोंकणकार साणे आणि कोंकणकार एवढा क्रांतिकारी इतली वर्स कोंकणकारांनी गेला and you all are saying that everything is okay. So what is the point? You all don't admit only if you all saying that everything is right. So my charge is that whatever your department is showing, a whole hand in gloves. सगळे फिश मिल आहा तुगेलो निको मेळटा. नाव यू आर डंपिंग द वेस्ट आहा तो थिंग आनी फिल्डांक आताय. One side you have given 14 crores to remove the dump and now you are dumping more additional waste there. Not one borewell. You are minister is saying one borewell. There are 100 of borewells there. ताका आतां बाब विजयान सांगले पासून 2 लाख cubic liter की उदक लागता. Not even a single tanker has been taken. With one borewell, you can, in a day, you can remove 2 lakh cubic meter of water. So where the department is sleeping, don't give false allegation like this. And कुंकोळकार उगडा सर, कुंकोळकार उठल्यार तुमकां सगळ्यांक म्हाका गोंय काबार करून वयतले.
Don't say that Konkoli industrial state is the worst polluting industrial state in Goa. I can say that even in South India as well. Because people have suffered. आमगेले लोकांले शेत गेले, लोकांले जीव गेले, लोक कॅन्सर जावन मोता. And department say it is a curse for the department also. If you all say that everything is right, admit that it is wrong. Konkoli industrial state is the worst polluting industrial state. Forget konaka and don't say that we are what people are coming on the street. So because everyone is idle to come on the street and you all are giving report that everything is okay. Don't make. There are त्यांच्या industrial city kitli fine gela. Now government and you minister said give me an answer. Penalty गायली गव्हर्नमेंटान तेजेर on some industrial units and ते reduce केले आणि ते समज तुम्ही पेनल्टी घालू ते होऊन गेली पैसे होऊन गेले. तुमचे मेन फुडलो निलेश काब्रा निलेश तुम्ही सांगा निलेश बाबू I appreciate the fact. एक मिनिट तांचा तो विषय मागीर उलयत म्हणून सांगता. नाही विषय बसा. How can I speak after? Speaker sir, I went through the answer on the calling attention drawn by my colleague Vijay Bab and Kalus Bab. This issue has been, I'm there for last so many years in the assembly and it has been continuously brought out again and again. Pollution Control Board is the authority who has to look after the pollution levels of the industrial states. Continuous monitoring machines are being put. But Speaker sir, Konkoli industrial is not the only industrial state which, I don't know, my colleague Elton Bab was telling, that is the most polluted industrial state. Now, in this particular industrial state, from whatever answers have been given, water which is required for the operation of fish meal plants, operation for various other activities, the ETP as desired by Honorable Minister on a common effluent treatment plant is a need of the day, which Honorable Minister has agreed. Now IDC has got land and I am aware that the common effluent treatment plant had to be set up by IDC, like how they have put a common water treatment plant in industrial state in Verna, where water has been treated and water has been supplied to Verna industrial state. My honorable colleague will be knowing about the same. Why this common ETP has not been put and why the water generation of this ETP, what is consumed? There are two types of consumption. One is the consumption of metered from the PWD water supply or the IDC water supply, and other is from the tankers which is brought from outside, which is not monitored. So, what is the mechanism of water which is they use, which will be taken into consideration for the ETP? Because tomorrow, when the ETP is being designed by you, what you have said, is going to be ETP designed based on the water consumption consumed by the industrial state. Now I know that meters, if they're consuming 100 liters, they must be 10,000 liters from outside. So I'm asking you, what is the mechanism you're going to make sure? Whether you're going to put a team first, keep a continuous team there for at least 3-4 months to understand, because these particular fish meal plants or other plants or all those plants are not, they are all mostly seasonal whenever the fish is available. Some of them, Speaker sir. Ulanaga? No, Ulanaga, Speaker sir. Restrict the serious issue, Speaker sir. Speaker sir, with due respect to Honorable Speaker. एक लक्षात धरा की हांगा कितले वेळ चलोवप ताका आमकां काय प्रॉब्लेम ना स्पीकर सर म्हाका काय प्रॉब्लेम तांकां प्रॉब्लेम कोणाक आला तांकां विचार मोवर आसा ते स्पीकर सर हे इशू जे आसा हे इशू स्पीकर सर हे जे विधानसभे इशू डिबेट करता पळय हांव आमदार न्यू न्ही वरावर आमी रातचे एकाक देखून गेल्ले आसा सर कोणाक जर हांगा त्रास जाता तांकां हात वयर काड म्हणून सांग हात वयर काड म्हणून त्रास जाता 12-1 वचपाक सो आमकां इशू काय ना स्पीकर सर तर तुमकां जर इशू आसा म्हाका खबर ना सो इशू कितें आसा सर हांव चड उलयना तूं सांगता करता सर पण हांव उलयतालो हांव ओन्ली स्पेसिफीक सांगता हांव मिनिस्टराक मातशें कळटा की थंय ETP घालपाक जो तेणे प्रॉमिस केला कॉमन इन्फ्लुएंट प्लांटार तेजेर मॉनिटरींग मेकॅनिझम पयलीं घालपाक पडटलो एक 5-6 म्हयने वा 7-8 म्हयने जे उदक जे भायलें उदक हाडटा आनी तेन्ना घाल आनी खूब सांगपाचें आहा फुडें सांगतलो स्पिकराक वचपाची गाय आहा मागीर सांगता Because as far as my colleague Sri Nilesh Kabral is concerned, I would like to assure him that whatever you have said is 100% correct. Quality of water differs if it is from a well or from municipal source.
I'm sure the consultants would keep all this in mind and accordingly design the ETP. As far as my other colleagues in this house are concerned, I would like to assure you all that I have noted whatever you all have mentioned. I'll look into it. As far as my friend and colleague Elton is concerned, I think you have done an excellent job for the power of attorney you hold. Because with whatever you have said, with due respect, you have not pointed out one particular thing wherein you have, let me complete, wherein you have stated this is the problem. You have spoken a lot. And I think you have definitely done a good job for on whose behalf you are holding forth today. But I again repeat, I stand by all the reports of the Pollution Control Board. If you are in a position to contradict, please place the papers on the table of the House and I will look into it. Thank you, Speaker, sir. Calling attention, number 3. Speaker, sir, definitely I will, Shri Carlos with the details, I'll give it to you. To attention of Honorable Chief Minister. Yes. Fear and concern of residents of Bardes constituency, including Aldana constituency, in relation to non-supply, irregular supply of water in Aldana constituency, especially in the villages of Kalvi, Karana, Olauli, Pomburpa, Ikuchi wards of Zoidar Wado, Jaide Wado, Borwan Wado and Wangin Wado, Sai Nagar of Nashnala, villages of Fukasai, Bastora and Saligaon constituency, as also the non-replacement of pipeline from Karona junction to Lankade and Karona along the main road, and also diversion of water by manipulation of valve at Ikoshi, thus depriving Karona and Ikoshi regular water supply with no proper maintenance of public water tanks at Moira, Nashnala, Borwan Wado, Ikoshi, Pazir, Mapsa, Sioli, Asagaon, and the apprehension that with the summer approaching, these areas will be parched with and face untold hardships. The steps the government intends You to have take- mentioned, Mr. Okay. Bardes Taluka is supplied potable water from Asnoda Water Treatment Plant. The water is being supplied to all the consumers regularly, and there has been no complaint from the consumers in recent times. However, during the power failure, plant shut down for a maintenance work and breakdown. Water supply to some areas is restricted. Also, during the recent stoppage of the raw water from Tilari Canal to Asnoda and Porvorim Water Treatment Plant from 13th of November to 28th of December 23, the water was supplied on alternate days by informing the consumers through the press note. Since 29th of December, the water is supplied regular, and there is absolutely no need for the fear and concern in the mind of the residents of the Bardes Taluka. For further improvement of the water supply in the Aldana constituency, the construction of the new water storage tank at Vainginowado in village Panchayat Nashnala is being proposed. As far as the Saligaon constituency is concerned, improvement has been made in the water distribution by providing the dedicated pumping line. And with this, the area of the Verem, Rais Mangus part and the Nerul are getting the sufficient water. Additionally, government has taken up the various projects in Bardes Taluka constituencies, and the quantity of the potable water shall be enhanced by 50 MLD by the end of December 2024. And once this project is commissioned, the Bardes Taluka will be the self-sufficient with the drinking water. तुमचो स्वताचोच तालुका उदकाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण जातलो हाजी हांव एश्युरन्स दिता बाय डिसेंबर 2024. Honorable Chief Minister, कितें जाता प्रेशर सोडना तेन्ना उदो आसता पूण प्रेशर ना जाल्यार गोर वयर आहात तेन्ना उदो मेळना तांकां. So this is a problem. Pressure सामको ना. So especially in Kalvi, Karona and the heights मेळना. पोंबुर्पा, एकोशी वयर आहात तेन्ना तांकां उदो मेळना. सोकला मेळटा. So if there is a consistent good pressure of water, then it can happen. Plus हांवें एकोशी पाजीर कित्याक म्हणलां थिंग एक उदकाच्यो टांकी आसा. थिंग उदो वचना. If at least थिंग बोरले जाल्यार at least people will get the water down. If you can just look into this and give some assurance. स्पीकर सर, मदीं थोडी वाल सिस्टम जी घालपाक जाय पळय ती घालून पयलीं ते टँक भरपाचो तो विचार करता आनी प्रेशर मेंटेन करपा खातीर सिस्टम वर्किंग करपाक लायता. Shri Kedar Naik. Anxiety in the minds of the resident of village. तू उलय डायरेक्ट उलय. क्लब केला स्पीकर सर पण माझ्यान ते डिफरंट प्रेझेंट केले ते मोग केले केदार, तुझ्या तुझी क्लब केल्या add करपा इशू मांडपाचो तू मांडतो आता. डायरेक्ट. Sir, first of all, I would be very thankful to Honorable CM
की फाटल्या दिसांनी जेन्ना जेन्युअन इश्यू जाल्लो तेन्ना सीएम सर तुवें ती नवी पायपलायन आमकां घालून दिली आनी हांव खरोच थँकफूल मेजर इश्यू तितून सॉर्ट आउट जालो. बट कितें जालां स्पीकर सर, ड्यू टू अंडरग्राउंड केबलिंग, मोस्ट ऑफ द अंडरग्राउंड केबलिंग करता आसतना चडशी पायपलायनी आसा ती डॅमेज जाल्या आनी ड्यू टू लॅक ऑफ स्टाफ ह्यो परत्यो रिस्टोर जायना. 4 दीस 5 दीस लागता. तेका लागून उदक थंय पावूनय आमकां सोडपाक मेळना. सेकंड स्पीकर सर, लिकेजीस ज्यो लिकेजीस आसा त्यो काडपाक लागून अगेन शॉर्टेज ऑफ स्टाफ. परतूनय 8-8 दीस 10-10 दीस आमी नोटिसाक हाडटा पूण तें जायना. स्पीकर सर, थर्ड म्हणटा ते टायमींग चेंज करता. टायमींग चेंज करता आसतना लोकांक कळना की फाल्यां रेग्युलरली जर 7 येता उदक, 8 येता उदक, दुसऱ्या दिसा काडटा आनी सांजे 5 दिता. सो ज्या मनशां कडेन स्टोरेज ना, म्हणजे थंय स्टोरेज ना, तांकां ते भरपूर डिफिकल्ट जाता की ते उदक भरपाक लागून. स्पीकर सर, हांव सीई हांगा बसलेले आसा मापणे सर, ताणें खरेंच आपल्या भशेन भरपूर ट्राय केली उदक दिवपाक आनी जाग्यार घातलेलें. पूण एक हे बारीक गजालीक लागून जेन्ना उदक थंय पावना, हांव त्या इंजिनियरांचें नांव घेवंक सोदना, पूण ते खरेंच तेंची इनएबिलिटी थंय दाखयतात की 3 दीस 4 दीस उदक जेन्ना पावना तेन्ना हांव कॉल करून सांगता तेन्ना तांकां कळटा की बाबा 3-3 4 दीस उदक पावूंक ना म्हणून. आफ्टर डुईंग सो मच सीएम सर, तुमी इतलें हें करून सुद्दां अजून सुद्दां 3-3 4-4 दीस उदक लोकांक येना. सो हेका लागून थंय प्रॉपर प्लॅनिंग करपाची गरज आसा. प्रॉपर टायम टेबल, उदक केन्ना येतलें केन्ना सोडटले हें कळपाची गरज आसा. आनी स्टोरेज टँक कोणा कडेन ना इम्पॉर्टंट, तांकां जर तो टायमींग कळ्ळो जाल्यार तांकां तें उदक टायम टू टायम भरपाक पावतलें. म्हणून सांगलां तशें उदक आमकां एम्पल येता आतां, तुमी दिलेल्याच्यान बऱ्या भशेन येता. पूण बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ सम पीपल मातशें नोट करून घेवचें, ते उदकाचो अजून इश्यू आमकां थोडो येत आसा. थँक्यू. स्पीकर सर, तांच्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे आमी थंयसर जो मॅन पॉवर एडिशनल जाय आसत जाल्यार ती पळयता आनी मॅनेज करता. आनी टायमींग जर आमचो फिक्स टायमींग, हांव म्हाज्या इंजिनियराक सांगून फिक्स टायमींग मेंटेन करपाक लायता. इफ सपोज सांजचे 3 ते 5 असो जर कितें टायमींग आसत त्याच मेंटेन टायमींग करून उदक तांकां सोडपाक लायता, सिस्टम जाग्यार घालता. थँक्यू सर. थँक्यू. सेम कन्सर्न इन मायंड. सो आमकां मॅन पॉवर आनीक जाय. आनी सेकंडली वाल्व हांगा आमच्या ग्रीन पार्का कडेन आनी आमच्या कारसवाड्यान सोडटात तांकां मातशें प्रॉपर सुपरविजन आसूंक जाय सर. केन्ना केन्ना आमकां कमी उदक सोडटा आमच्या शिवोलीच्या वाटेन. आतां 5-6 दीस जाले आमच्या गोलां मारना, उदक ना. आयज 15 बायल्यो आमगेर पावल्ल्यो. सो प्लीज लूक इनटू दिस. सिस्टम एकदा जाग्यार घातले काय ना, वाल आनी येते बाकीचे उदक मेळपाक लागतले. कारण उदक आतां एक्सेस येवपाक लागला. उदकाचो आत्ता तरी प्रॉब्लेम ना आमकां. नोव्हेंबर डिसेंबरान प्रॉब्लेम आशिल्लो स्पीकर सर. चंद्रकांत शेट्टे, डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे. मांडला तेणी. हय, येस. स्पीकर सर, डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये हांच्यांनी तो कॉलिंग अटेन्शन मांडला. While auctioning the block, the same lease boundaries of the earlier erstwhile leases are maintained, and the said leases were in the operation for the past many years. The erstwhile leaseholders were operating the mine leases with the existing structure, be it religious or the residential. The erstwhile leaseholder never did any excavation around the structure. Further, even successful bidder now will not be permitted to undertake any mining operation around this structure. ही जी तुमची घरां आनी देवळां आसा हाच्या सराउंडिंगाक आमी एक्सकवेशन कसल्याच पद्दतीचे करपाक मायनिंगा खातीर दिवचे ना, हे हांव तुमकां सांगता. आनी कितें जाय आसल्यार तुमच्या नदरेन येता. इश्यू आसा हो सिरियस इश्यू आसा. ह्या मायनिंग कंपनीक आमी आतां लीज दिल्ली आसा आणि ही लीज दिल्ली ती 1 आणि 2 वर्सां खातीर ना तर फुडल्या 50 वर्सां खातीर आसा. आज ह्या पॉइंटाचेर हांव 23 ऑगस्टाक कॉलिंग 0 आवर राग हे केल्लें, मेन्शन केल्लें आनी तेन्ना म्हाका मुख्यमंत्र्यान हे केल्लें की ते तातूंत पळयतले आनी ते डिमार्केट करतले. आज मुळगांव असल्या गांवांत सगळीं चडशीं देवळां लीज एरियेन आसा. 176 घरां लीज एरियेन आसात. तांची कुळागरां लीज एरियेन आसात. आणि जेन्ना आमी मायनिंग कंपनी कडेन उलयतात जाल्यार मायनिंग कंपनीचें उत्तर कितें आसता, ते डायरेक्टर्स ऑफ मायन्सान तांच्यांनी हे केल्लें आसा, आमी काय करूं शकना. म्हाका इतलोच भंय दिसता, एकदा आमी लीज दिल्या आनी तांच्यांनी कंपनी ऑपरेट करपाक केले काय तांकां आमी कांयच बंद करूं शकना. ते म्हणटले डिपार्टमेंटा कडेन सगळे पावर्स आसा, तांच्यांनी हे मार्क करपाचे. इतली वर्सां पयलीं आमकां कितें सांगताले, ते
लीज एरिया असा पुर्तुगीज टायमाक तेन्ना केल्ले. पण आता हे जे पयलींचे मायन्स असले ते 2007-2008 सोंपले. आम्ही आता हे परत लीज दिता न्यू. आता आमच्या सरकाराक चान्स असा की बाउंड्री मार्क करपाचे म्हणून. 2011 मुळगांव वयले जी मायनिंगाचो जो तो हे असली व्हडले तो डंप असलो तो फुटलेलो आणि ती सगळी जे हे असली ती घाण गांवान आयिल्ली. कोण जाणा फाटी फुडें ही मायन हे पर्पजली करात आणि ती सगळी जर घाण जर गांवान सोडी जाल्यार गांवच इवॅक्युएट जावपाक. आणि होच इश्यू लामगांव आसा, अडवलपाली आसा, शिरगांव आसा, मये आसा, हो प्रत्येक गांवान आसा. म्हजो एकच सिन्सियर रिक्वेस्ट ह्या हाऊसाक सीएम सराक की आमकां टायम बाउंड मॅनरान सांगात की केन्ना तुम्ही हे डिमार्केट करतले म्हणून. कित्याक हे जे मायनीवाले आसात जेन्ना एकदा तांकां लीज पडल्या हातीन काय तांकां लोकांचे कांयच दया माया नसता. ते इतली दया माया नसता की ते आमच्या लोकांक जर कामाक लावपाक सुद्धा फाटीफुडें करतात. खंयची सादी कामाची कॉन्ट्रॅक्ट कॅन्टीन चलोवंक जावं स्क्रिनींग प्लांट कसलीच इन्क्वायरी सुद्धा आमच्या गोंयच्या लोकांक दिनात. तांकां फक्त एकच त्यांचो इंटरेस्ट असता ह्या मायनी कडल्यान कितले पयशे जोडून ते व्हरतले आणि ते म्हणटले आम्ही गोंयच्या लोकांनी धुळूच खावपाचे म्हणटले. आणि मागीर आमकां केन्ना केन्ना लोक आमचे एज्युटेशन करतात म्हणून आमकांय वायट दिसता लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह. पण हो जो इश्यू असा जो पर्यंत आमच्या गांव देवळां घरां सायटीक काढून डिमार्केट करना परत तो पर्यंत म्हाका हाऊसान एश्युरन्स जाय. मायनिंग सुरू म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बिचोले लामगांव सुरू कशेंच जावपाक जायना. हांव ह्या ठाम मताचो आसा. स्पीकर सर सगळ्यांक सोंपोवन उलोवन वांगडात मागीर उलयता. प्रेमेन शेट. स्पीकर सर जशे आता डॉक्टर चंद्रकांत शेट्यान सांगले की मुळगांव एरिया ही जी मायनिंग लिजन आसा तशेंच मये भागांतल्या शिरगांव ही पंचायत आणि पिळगांव हे 2 पंचायतींतली एरिया मायनिंग लिजान येतात. स्पीकर सर म्हाका सांगपाक सोदता हांव शिरगांव पंचायतीचो 3/4 पार्ट हो मायनिंग लिजान येता. म्हणजे मुख्य देवळां आणि सादारण 300 घरां ही सगळी मायनिंग लिजान आसा. तशेंच पिळगांवचो काही भाग आहा तो लिजान आसा. स्पीकर सर जशें आता माननीय मुख्यमंत्र्यान एश्युरन्स दिले की त्या भागात मायनिंग एक्टिविटीज जावच्यो ना. हे बरोबर आहा आमी मानता. पण स्पीकर सर अशें आहा की जी घरां हांगासर आसा थंयसर देगेक मायनिंग जावचें ना हे लोकांक कळोंक शकता. पण जेन्ना मायनिंग लिजानूच ती घरां आसा कितें डेव्हलपमेंट सुद्दां जर करतलो जाल्यार आमकां कांयच करूंक मेळना. थंयसर एनओसी जाय पडटा लीज ओनराची म्हणजे मायनिंग ओनराची. हांगासर आमकां अडखळ येता. आणि दुसरें म्हणजे कशें आसा ही आतां कोणी तरी मायनिंग डिपार्टमेंटान जेन्ना चूक करून दवरलेली आसा ही चूक सुदारपाचो प्रश्न असो आहा की तो केन्ना तरी इम्प्रूव्ह करपाक जाय. काडूंक जाय ती घरां जी आहा देवळां जी आहा सामाजीक स्थळां ही सगळी मायनिंग लिजानसून वगळोंक जाय आणि तेच्या उपरांतूच त्यो मायनिंग एक्टिविटी चालू करपाक जाय. स्पीकर सर तर हांव स्पीकर सर सांगपाक सोदता ह्या सभागृहांत की जो पर्यंत ही डिमार्क करून घरां भायर काडिना किंवा जी पब्लीक एरिया आसतल्यो देवळां आसतली ही सगळी जेन्ना भायर काडिना तो पर्यंत मायनिंग एक्टिविटी सुरक्षीत चालू जावची ना अशें म्हाका सांगपाक सोदता हांव स्पीकर सर. तर हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की जी एरिया केन्नाच मेळची ना ती थंयसर त्या एरियेन जी घरां आसा तेच्या पोंदा जरी खदी जाल्ले जाल्यार ह्या मायनिंग लीज ओनरांक ह्या एक्टिविटी करपाक केन्नाच मेळचें ना. तर हे तेंच्यांनी चिंतपाचें आनी ठामपणे चिंतून अशें करपाचें की ती घरां म्हणटा ती तांकां दिवपाक जाय. ती एरिया आहा ती तांकां एलोकेट करपाक जाय आनी बाकीची जी एरिया फ्री एरिया आहा ते एरियेन तेंच्यांनी एक्टिविटी चालू करच्यो. बिकॉज सर हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक सीएमाक की आमकां एश्युरन्स दिवचें ह्या फ्लोराचेर. स्पीकर सर शिरगांव आणि मुळगांव हाजे लोकलजांनी डिमांड केल्ले आहा की देवी लहराईचें देवूळ 17 आनी देवळां 400 घरां इश्कोलां कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंट आनी वॉटर बॉडी जे एरियेन येतात ह्या लीज एरियेंतली काडची म्हणून. आतां जाल्लें अशें आहा की तांचें एक स्टँड आहा की गेल्या इतल्या वर्सां जेन्ना हे 3 लीज होल्डर करताले मायनिंग तेन्ना तांणी 80 हेक्टर एग्रीकल्चर जमीन काबार केली. विलेज ग्रेजिंग लँड्स म्हणटा ती न्हिदयली
फक्त एक ती धोरणाची तळी म्हणटा ती एक आतां उरल्या. स्पीकर सर, ती आहा. आता स्पीकर सर, मायन्स मिनिस्टरान एक उत्तर दिलां 6 तारखेक डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टीचे क्वेश्चनाक की स्टेट गव्हर्नमेंट हॅज नॉट एक्झिक्युटेड लीज एग्रीमेंट विथ सक्सेसफुल बिडर्स ऑफ द ऑक्शन ब्लॉक्स. म्हणजे हाजो अर्थ कितें स्पीकर सर? तुम्ही पयलीं ऑक्शन करतले मायनिंग लीज आनी मागीर तुम्ही जागो खंयचे लिजान पडटा ते मागीर चॅक करतले. हे दिसता, दिस लुक्स इररिस्पॉन्सिबल आनी somebody एज ऑफिसर इन द मायन्स डिपार्टमेंट एज मिसगायडेड द चीफ मिनिस्टर. स्पीकर सर, ओल्ड लीज नवे मायनिंग लीज होल्डराचेर ट्रान्सफर करूंक मेळटा हें सांगलां आनी ताजे खातीर हें कांयच चेंज करूंक वचूंक ना आनी ताजे खातीर तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स नवे घेवचे पडचे ना अशें म्हाका दिसता. हें इम्प्रेशन मुख्यमंत्र्याक दिल्लें. ताजे खातीरूच त्यो ओल्ड लीज बाउंड्री तुमी दवरल्यो. कोर्टान कितें जालें? कोर्टान म्हणलें की ओल्ड इसी ट्रान्सफर करूंक मेळना म्हणून. पूण ते म्हणसर लिजी ऑक्शन जाल्यो. स्पीकर सर, हाका सोल्युशन एकूच आहा की लीज कॅन्सल करात, अमालगमेट करात, विलेजी भायर काडात, देवळां भायर काडात, रिड्रॉ द बाउंड्रीज अँड देन गो हेड. ना जाल्यार मायनिंग बंद जावन आतां 10 वर्सांचे मायनिंग सुरवात जाता हाजे मदीं कांयच डिफरन्स जावचें ना. ना जाल्यार म्हाका तुमी सांगचे 3 लीज होल्डरांक डंप करपाक खंय जागो आहा. अमालगमेटेड लीज एरिया वूड हॅव सॉल्व्ड दीस प्रॉब्लेम. पूण सरकारान खंय तरी पिशेपण केल्लें आहा आनी ताजे खातीर गांववाल्यांक सगळ्यांक हालयल्या. आनी म्हाका दिसता ओन्ली सोल्युशन टू दीस इज दीस. कित्याक ना जाल्यार तुमी जर लीज कॅन्सल करनात, अमलगमेट करना, हाजे आनी कसलेंच सोल्युशन येना. आज मुखेलमंत्री कितेंय म्हणू की आपूण करूंक दिवचो ना म्हणून. फाल्यां सिच्युएशन अशें जावंक शकता की लिगली हाव टेनेबल इज इट. खूब वस्तू आमी असेंब्लीन उलयतात हांगा, आमचें इंटेन्शनूय बरें आसता पूण एप्लिकेबल जाता वो ना. फायनली कायदो तो एंड they have taken it on the auction, so they will always fight for it in the court and then the court will hold it right. थंय देवी लहराई बी सगळे आमी विसरतले. सो स्पीकर सर, म्हाका दिसता बाब चंद्रकांत शेट्टी म्हणटा ते सारकें. हें पयलीं तुमी जाग्यार उडया आनी मागीर मायनिंग सुरवात करा. 2 मिनटांचेर. शिवेंद्र वेगस. स्पीकर सर, सगळे उलयले आनी हे सगळ्याचे सोल्युशन म्हाका दिसता आज इमिजिएट चीफ मिनिस्टरान ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस एश्युरन्स दिवन ताबडतोब इन बिफोर द लोकसभा इलेक्शन म्हाका दिसता हें क्लियर करपा जाता. सो म्हाका दिसता स्पीकर सर, जे आमगे बाब चंद्रकांत शेट्टीन हो डिमांड घायलो आहा दॅट ऑल दीज हाऊसेस वीच आर देर, द स्ट्रक्चर्स वीच आर देर, रेजिडेन्शियल हाऊसेस, स्कूल्स, टेम्पल्स, ह्यो ज्यो आहाय त्यो ताबडतोब विथ अ एश्युअर्ड डेडलायन बिफोर वी गो फॉर दीज लोकसभा इलेक्शन्स. आय थिंक दीस हॅज टू बी क्लियर्ड आउट. आनी लोकांक आनी टेन्शनां दवरप ना, बिकॉज वी डू नॉट नो with this stress what could happen and who will be responsible. The state will become responsible जर त्या लोकांनी कसलो आनी दुसरो स्ट्रेसान जर कितें घेतलो स्टेप जाल्यार I think then the CM will be responsible. So I think today we need a clear assurance that this will be done and a certain frame of time 30 days 60 days भितर सगळे नोटिफिकेशन जाय कित जाय सगळे क्लियर करून हे क्लियर करपाचो हो डिमांड आज आमी फ्लोर ऑफ द हाऊसार मागताय. निलेश कबराल. Speaker sir, the fear and anxiety brought by honorable colleague Dr. Chandrakant Shetty is okay, but from the last 12 years, honorable CM, myself, and other colleagues who are actually from the mining belt, and we know actually how mining operations take place. Speaker sir, honorable CM has been trying to start mining from when, and that is what ते आम्ही प्रॉमिस करीता लोकांक, डंप आनी बाकीचे गोष्टी. आनी खंयचीच मायनिंग कंपनी स्पीकर सर लोकांचे एगेन्स्ट वचून काम ते करूंकूच शकना. म्हाका 40 वर्सांचो एक्सपिरियन्स, 38 years ऑफ एक्सपिरियन्स ऑन दीस लायन्स, आनी सगळ्यांक गांवच्यांक घेवनूच ते मायनिंग करता. स्पीकर सर, हांव जाणा सर, स्पीकर सर, डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हॅज गॉट एप्रिहेन्शन्स बिकॉज ही इज डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी. आम्ही इंजिनियर, आम्ही सगळे बाकीचे हे आसा फोरमॅन, मायन्समेड बी आसता, मायनिंगाचे कन्सर्न लोक आसता पळय, तांकां कन्सर्न ते मायनिंग केन्ना तरी बेगीन चालू जावपाचें. ऑनरेबल सीएमाकूय ते आसतले. हांव ऑनरेबल सीएमाक रिक्वेस्ट करतलो डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टीचे लक्षांत घेवचे. पूण मायनिंग हे वाठाराचे जे ट्रेडिशनल मायनिंग कितलेच वर्सां पयलीं चालू आशिल्लें ह्या वाठारांत,
आणि थंय आम्ही गेल्ले आसा सर मायनिंग वाठारान. हांव नको डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये गेल्लो आसतलो आतां हालीं इलेक्शना लागून, पूण म्हजें सांगपाचें कितें तेजें कन्सर्न जें आसा हें तेणें करपाक जाय. पूण म्हाका दिसता मायनिंग कंपनी जी ऑक्शन घेतल्या तीच कंपनी दिसता म्हाका कोणें घेतल्या ती म्हाका लक्षात ना. पूण दे वील टेक प्रिकॉशन्स. पूण वॉट एवर सेड एंड डन, ultimately in that particular village, from what I am given to understand, there are two groups. One group which wants the mining to start, one group which the mining does not want to start. But ultimately in the interest of the entire state, अशें म्हाजे सकाळी गार्बेज प्लांटाचो इश्यू येयलो काकोडाचो. सगळे आतां गार्बेज प्लांट आमी घातलेले आमचे 4 तालुका, आतां बाकीचे तालुकाचे गार्बेज हाडून देता आमी बंद करपाचे काय कितें. सो हो विशय जाता. सो विशय जो आसा गोंय आमचें एक, तशें सेलोली हो पळय आमचो सुभाषबाब फळदेसाय तेजे कॉन्स्टिट्युन्सीक उदक आसा, आख्ख्या सावथाक उदक दिता स्पीकर सर. फाल्यां आमचो सुभाष बाबान सगळ्यांक उदक बंद करपाचें की कितें. स्पीकर सर कॉन्शियस डिसिजन घेवपाक जाय. मायनिंग कंपनी ज्यो आसा दे वर्क इन ट्रेंड विथ द पीपल ऑफ दॅट एरिया. 100 लोक जर ते आसा, 50-60 लोक जर फेवरा आसा, 30-40 लोक ऑपोजिट करता, 30-40 लोक दाखयता की हे सगळेच बंद करूंक सोदता आनी जेन्ना कोणाक जाय ते मागीर फुडें येना. स्पीकर सर म्हाजें इतलेंच रिक्वेस्ट आसा सीएमाक की एप्रेन्शन आमचे डॉक्टर चंद्रकांत शेट्येचे मातशें लक्षांत दवरचें. पूण अल्टिमेटली गोंयांत हे मायनिंग चालू जावपाक जाय स्पीकर सर. खंय तरी केन्ना तरी चालू जावपाक जाय, कित्याक आमच्या वाठाराच्या लोकांक खूब त्रास जाल्ले आसा. एप्रेन्शन जे लोकांचे त्या वाठाराचे आसा ते कन्सर्न करपाकूच जाय. ते भशेन ऑनरेबल सीएम करतलो ही अपेक्षा हांव ऑनरेबल सीएम कडेन दवरता. विरेश बोरकर. स्पीकर सर, हो जो कन्सर्न हाडला आमच्या कलिगान खूब गरजेचो आसा. कारण तुमी पळयता आसतले आमचे शिरगांव जो गांव आसा आनी जी जात्रा जाता, लयराईची जात्रा जाता, हजारांनी लाखांनी लोक येता थंय. आनी जो गांव आसा, चडसो गांव जो आसा तो आयज त्या मायनिंग लिजाच्या अंडर आसा. डिमार्केशन जे जावपाक जाय आसलें आनी खंय ना खंय आमचे जी टेम्पल्स आसा जावं ती तळी आसा जावं घरां आसा ती एक सायडीन हाडपाक जाय आसलीं आनी तांकां दिवपाक जाय आसलीं. मात अजून पर्यंत जाल्लें ना. आनी आतां परत मायनिंग लीज जाली आनी मायनिंग ऑक्शन जावन तांकां कंपनीक मेवलें. आतां हितून कशें जालां, आतां जेन्ना मायनिंग आमी हें करता जेन्ना मायनिंग जी क्लोजर पॉलिसी आसता, जी क्लोजर प्लॅन आसता, तो क्लोजर प्लॅन जाला काय कितें. जर मग सारको जाला नाल्यार तांकां कित्याक लागून अजून पर्यंत तांचो जो रायट आसा तो अजून पर्यंत मेवल्लो ना. सर्वे डिमार्केशन जावन सर्वे मेळपाक जाय आसलो. आनी एक प्रश्न आसा तो म्हणजे जेन्ना थंय वॉटर टेस्टिंग जाली, वॉटर लेवलाची टेस्टिंग जाली, वॉटर कंटेमिनेट जाल्लें आसा, वॉटराची क्वॉलिटी पिवपा सारकी ना. तशीच पिवपाक जावं झाडांक बसून घालपाक, शेत बसून रोयता नाल्यार शेतांक बसून घालपाची अशी क्वॉलिटी आसा. सो ही जी क्वॉलिटी आसा तेजे नंतर मायनिंग कंपनीन तांकां जो उदकाक लागून बिलाचो पेमेंट करता म्हणून वॉटर बिल्स पेमेंट. सो तो पेमेंट जो आसा तो 2018 पर्यंत चल्लो. आफ्टर 18 जाल्या नंतर मागीर तांकां पेमेंटूच करूं ना कित्याक मायनिंग बंद जालें म्हणून लागलें. आनी आतां ₹83 lakhs हो पेमेंट आसा. सो ह्या कंपनीनी खंय ना खंय हो पेमेंट करपाक जाय तांकां. आनी एग्रीकल्चर जो आसा 20 वर्सां जालीं त्या भागांत कितलेशे कडेन एग्रीकल्चर जो हें आसा, एग्रीकल्चर फार्मींग एक्टिविटी बंद आसा. सो आमचो डिपार्टमेंट बाकीच्या कलिग्सांनी डिमांड केल्लो आसा की बेग्यानच्या बेग्यान जे एंटायर जी घरां आसा जावं आमची टेम्पल्स आसा ही जी आसा तांकां बेग्यानच्या बेग्यान डिमार्केट करून तांकां तेंच्या नांवार करपाक जाय. कारण एवरी टायम हेच्या पयलूय हो कन्सर्न हेच्या पयलूय काडलेलो पण आतां परत आनी एकदां काडला. सो जो डेडलायन केन्ना करतले कितें करतले सीएमान एश्युरन्स दिवपाक जाय. थँक्यू. श्री आल्टन कोस्ता. Speaker sir, I won't go into the depth, but one particular instance in my constituency, KPM मतदारसंघ सांगता. बाप चंद्रकांतान सांगला ते तेगेले लोकां लागून, निलेश बाबान सांगला इन जनरल, बट मुगे केप्यां एक भूमिपुरुष म्हणून एक मायन कितें येवपाची आसली आनी नो आमच्या म्हाका उलोवपा दी. You have to speak on the calling attention. Alton Bab. See, this is concerning. Anna, I'll tell you because there are temples. See, it is there. It is in general. There was a hearing. Specifically speak on. No. There are temples. There are mosques surrounding this area. स्पीकर सर, तुम्ही ह्या हावजान तशेंच सेकंड टाइम तुमकांय खबर आहा, तुम्ही ताका रूल सांगात एकदा. हो आत्ताचो विशय आहा पळय न्ही, निलेशान जरी जनरल सांगलो इट इज कन्सर्न टू दॅट मायन मुळगांव एंड शिरगांव. तू परत मागीर तो उठलो आनी खंयचे मायनीचे सांगतलो आनी खंयचे बाब निलेशान जनरल उलयला. You speak on that specific. No, general उलयला. You But I'm speak just generally. telling this particular mine in my मतदारसंघात जो केप्यां आहा ती थिंगा पब्लीक हियरिंग You cannot जाला say केपें, आनी मायन Alton येवपा Bab. जायना. This is my concern.
नाही आणि Honorable Chief Minister. बाकी इट इज जनरल, इट मेन्शन काय ना, इट इज जनरल हा मेन्शन केलं ना बसून घ्या. ना आणि हेच मायनीन पर्टिक्युलर मायनीन 7 करोड त्यांनी फाईन पडली फ्रॉम 7 crores इट इज ब्रॉट डाऊन टू 7 lakhs. सर येऊन जाण जावपाक जाय. स्पीकर सर हे कॉलिंग अटेन्शन जे स्पेसिफिकली विचारलेले डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांच्यानी हे शिरगांव मायनीच्या संदर्भातले मुळगावातले ओके स्पेशली इन द मुळगांव मायन तश्यो पळोवंक वचत जाल्यार आमी 3 ब्लॉक त्या बेल्टातले कंप्लिटली ऑक्शन केला स्पीकर सर. एक पयलो ब्लॉक जा बिचोले मिनरल ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक शिरगांव मये मिनरल ब्लॉक आणि थर्ड इज एन मॉन्टी शिरगांव मिनरल ब्लॉक विच अगेन मुळगांव एरिया कवर्स अंडर बिचोले मिनरल ब्लॉकाच्या अंडर येता. तो बिडर वेदांता आसा, शिरगांव मुळगांव लामगांव बोड्डे बिचोलीम आणि हे हाच्या अंदर एरिया 478.5206 हेक्टर ओके. शिरगांव विलेज इट ओल्ड लैराई टेम्पल भितर आसा आणि त्याच बरोबर मुळगांव विलेजीन एक टेम्पल येता, दुसरें एक स्मॉल टेम्पल घुमटी आसा, एप्रॉक्सिमेटली 110 हाऊजीस आसा. लामगांव विलेजीन एप्रॉक्सिमेटली 70 हाऊजीस आणि टेम्पल येता. बोर्डे विलेजीन स्पीकर सर पेडी फील्ड येता. बिचोलीम विलेजीन झांटये कॅश्यू फॅक्टरी आसा आणि हाज्या अगेन्स्ट स्पीकर सर कोर्टानूय गेला आणि हायकोर्टान हेज्या अगेन्स्ट केस आसा, इंडिव्हिज्युअल मनशांनी घातलेली आसा. मॅटर इज सब ज्युडियस ओके. हाच्या खातीर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आमचो एडवोकेट जो आसा हो सगळे केस फायल करता. हांव उरलेल्या 2 हेजी हांगा येवंक ना म्हणटा परत तेजे डिटेल वाचिना, फक्त हितून 2-3 गजाली स्पीकर सर कारण सगळे जाण उलयले ते आयकले आणि सरकाराचो इंटरेस्ट मायनींग जाता तितके बेगीन सुरू जावपाक जाय. बट तेय सांगता सुरू जाता आसतना एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन करून न्ही, लोकांचे खंयसरूच लोकांक डिस्टर्ब करून न्ही. देवी लयराईचो हांवूय भक्त आणि देवी लयराईचे जात्रेकूच न्हू हरशीं जेन्ना दर्शन घेवपाक मेळटा तेन्ना हांव वता. दुसरी गजाल स्पीकर सर मायनींग ही एकूच अशी इंडस्ट्री असली भितरले 99% जॉब हे तशे गोंयकारां कडेन आसले. 99% म्हाका खबर आसा स्पीकर सर. हितूरले बारीक सारीक जॉब जे आसा सगळे आतां पर्यंत तशे गोंयकार करी, बारीक सारीक मागीर जे गोंयकार करिना त्या खातीर ते भायले हाडटाले. स्पीकर सर मायनिंगेंतले कॉन्ट्रॅक्टर सुद्दां 80% तरी कॉन्ट्रॅक्टर्स हे पयलीं सगळे लोकल कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले, इन्क्लुडींग साऊथ नॉर्थ 80% कॉन्ट्रॅक्टर बीग मशिनरी खंयचे कोणी भायले हाडी. स्पीकर सर कॉम्पेन्सेशनूय बी कंपॅरिजन वीथ द अदर इंडस्ट्री दे हॅव गिवन अ कॉम्पेन्सेशन वेळच्या वेळी कॉम्पेन्सेशन तेच्यांनी पे केलां. म्हणजे आतां आमी इंडस्ट्री हेवटेंतले पळयता पळय तुवें इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जर कोणाचें शेत पिड्ड्यार जालें तेंच्यांनी केन्ना कॉम्पेन्सेशन पे करूंक ना. म्हटल्यार मायनींग वाल्यांनी जे कलेक्टरान ऑर्डर पास केल्या तितक्या जाणां कडेन कॉम्पेन्सेशन तेंच्यांनी फारीक केलां, ऑर्डर पास केल्या. एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन सावथाक सुद्दां खूब कडेन कॉम्पेन्सेशन फारीक केलां. इवन दो जेन्ना मेजर हांव हेजो अर्थ मायनींग वाल्यांची सायड घेता असो न्ही, बट टायम टू टायम ही गजाल जी आहा पळय न्ही स्पीकर सर केल्या. आणि दुसरी गजाल स्पीकर सर म्हणजे उलयता थोड्या जाणांनी क्लोजर प्लॅनाचेरूय उलयले. स्पीकर सर एके वाटेन लीज दिवपाक सोदता आनी क्लोजर प्लॅनाचेर उलयता. म्हणजे हांवें फक्त एकाच खातीर सांगलें आमी लीज दिवपाक सोदता आनी क्लोजर प्लॅनाचेर कसलो विशय तर तो क्लोजर प्लॅन इज अनदर सब्जेक्ट. जी मायन पूर्णता बंद जातली तेन्ना तिजो क्लोजर प्लॅन कितें आसतलो हो सब्जेक्ट आसा. दुसरें स्पीकर सर वॉटर क्वॉलिटी आनी ह्या विशयाचेर स्पीकर सर नो डावट म्हणजे ह्या विशयाचेर हांवूय सांगता कारण हो विशय म्हाका खबर आहा कारण पेमेंट शेटीचो विशय खरो तो ह्या लिजाक लागनासलो तरी सुद्दां हांव उलयतां. म्हणजे शिरगांव गांवांतल्या लोकांची जवळपास बरी 8-10 वर्सां जाल्या वॉटर बिलां जी आसा पळय ते फारीक करी. मदीं हांव आनी तो इंटरव्हीन करून सुद्दां तेंची वॉटर बिलां तेंच्यांनी फारीकूय केला सगळी. आजच्या घडीक करताले म्हाका खबर ना, आतां मदीं तेंच्यांनी बंद केल्या. तेय बी स्पीकर सर तांची बांयचें उदक आटलेलें म्हणून क्वॉलिटी न्ही परत एकदां सांगता बरोबर आहा मरे. बांयचें उदक आटलां म्हणून कारण बांयन खोल गेली आनी बांयक उदीक मेळना जालें सो दॅट दे हॅव एग्रीड की आमी तुमची वॉटर बील सगळी आतां फ्री ऑफ कॉस्ट पे करता आणि त्यांच्यानी त्या प्रमाणे पे करपाक सुरवात केली. स्पीकर सर दुसरें डिसिल्टिंग जे आहे मेजर ह्या ब्लॉकातली माती जी मायनीची पडलेली ऑफकोर्स मोर दॅन 50% जेन्ना सरकारान सजेस्ट केला बऱ्याच जाणांनी डिसिल्ड जी आसा शेतां ही परत करून लावपाकूय बी दिल्या. दॅट इज तिसरी गजाल स्पीकर सर आमी ही ऑक्शन केली पण अजून लीज एग्रीमेंट आमी सायन करूंक ना. तुज्या म्हणण्या प्रमाणे मायनींग लिजा जी असली पळय न्ही आसा त्या पद्दतीत परत म्हणजे परत एकदा हेजे व्हडले लीज म्हणजे डिमार्केट करप आनी त्यो सगळ्यो गजाली आशिल्ल्यो बट ना वेगवेगळ्या पार्टी कडेन 3 वेगवेगळ्या वयली बिचोलीम जी वेदांता कडेन आहा, दुसरी सालगांवकर शिपिंग कंपनी लिमिटेड आसा, तिसरी जी आहा ती राजाराम बांदेकर शिरगांव मायन आसा.
ही अमालगमेशनचो सांगलो विजयान विशय अमालगमेट करूं शकना दॅट वील गिव ह्यूज इम्पॅक्ट. तशें जर जालें जाल्यार आनीक व्हडलो प्रॉब्लेम क्रिएट जावपाक शकता. इट शूड बी सेपरेट, कारण तेज्या मदीं येवपी एरिया आनी ह्या सगळ्याचो विशय आसा म्हणून ते जावपाक शकना. स्पीकर सर, हाजेर हांव एकूच गजाल म्हणजे हेजे एनवायरमेंट क्लियरन्स जे आसा पळय न्ही, फक्त एके म्हयन्यान वेदांता जो नंबर 1 आसा तेंच्यांनी ECAG मेळयल्या. ओके, बट त्याच बरोबर कोर्टात गेला थंयसर आमचे मायन्स डिपार्टमेंट कंटिन्युअसली आमी आसा, आमी तांकां सेफगार्ड करपाक ना, आमी लोकांक सेफगार्ड करपाक आसा. आनी आमी तेंय सांगलां कोर्टात की आमी थंय जे हॅबिटेट आसा ज्या सांगला त्या प्रमाणे 70 हावजां 110 घरां लयराई टेंपल हे कितेंच जे आसा पळय हांगासर मायनिंग एक्टिविटी करपाक मेळची ना. आमी आतां जाका लीज मेळ्ळा ताका सांगलें की कोर्टान तेणी एफिडेविट दिवपाचें की ह्या पर्टिक्युलर एरियांतले आमी एक्सकवेशन जे आसा पळय न्हू हें कांयच करचे ना. एकदां तेंच्या कडल्यान आमी एफिडेविट घेतलें काय तो एरिया हांव कंप्लिटली मॅपूय घेवन बसलेलो स्पीकर सर, कंप्लीट एरिया सेपरेट आसा. हो जेन्ना एरियाच वेगळो काडून दिलो तेंच्या कडेन जर एफिडेविट घेतले जाल्यार हो विशय सोंपता. ती एकदां कोर्टान एफिडेविट दिवप आनी ऑन द दॅट बेसीस कोर्टांतल्यान जर ऑर्डर पास जाली जाल्यार हो विशय सोंपता. तेंय केन्नाच म्हणजे तूं जशें म्हटलें मायनिंगवाले मागीर आयकना हें तें अशें जावचें ना. हे आमी पर्टिक्युलरली तिक्को एरिया जो आसा स्पीकर सर हो कोर्टांतल्यान तेंच्या कडेन एफिडेविट दिवन घेता की बाबा ह्या एरियेत आमी केन्ना एक्सकवेशन करचें ना म्हणून. हांगासर हो विशय सोंपू शकता. त्या प्रमाणे म्हजी रिक्वेस्ट आसा ती हावजान सगळ्यांनी उलयल्या कन्सिडर करून. बट आमी एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय, म्हणजे निलेशान म्हटलें तशें एक ग्रुप चालू करूंक सोदता दुसरो ग्रुप बंद करूंक सोदता हें जावपाक जायना. आनी तशें जर जालें आसत जाल्यार इंडस्ट्री चालू उरची ना. म्हणजे जे कोण पयलीं घेता पळय इतके पयशे इन्वेस्ट करतात ते फाल्यां सकाळी एक्टिविटी सुरूच करूंक पळोवचे ना. आनी जे उरलेले सगळे इतके ब्लॉक आसा शेवटी एकूच इंडस्ट्री ही मायनिंग इंडस्ट्री गोंयकार तेजेर डिपेंडंट आसा. म्हणजे कोणी ट्रक घेतला, कोणी मशीन घेतला, कोणी टँकर घेतला, कोण कामांक आसा, वेगवेगळे इश्यू आसा. पण आमी सगळ्यांनी जर सरकारान अशा पद्दतीन जर मायनिंग लीज दिवपा खातीर आमी आडयतले आमी करतले अशें शक्य जावचें ना. बट इन कॉपरेशन ज्या प्रमाणे म्हटलां पळय न्ही, नो डावट एकट्याचें घर हे जे आसा पळय थंयसर आतां पर्यंत हांव पळयता थोड्या मायनिंग लिजांनी जी आशिल्ली तांकां सेटल करता आसतना सुद्दां तांकां दुसरे कडेन प्लॉट घेवन दिल्या, तांकां घरां बांदून दिल्या. म्हाका खबर आहा इन 70तल्या एका मायन ओनरान कंप्लिटली त्या लोकांक दुसरे कडेन सेटलूय केलें. डेट इज देअर अंडरस्टँडींग. त्या लोकांचे आनी तेंचे अंडरस्टँडींग आसा. गव्हर्मेंट इंटरवीन करता तेन्ना आनी गव्हर्मेंट वॉट एवर द थिंग तेंची सगळें सेफगार्ड करपाचें काम हें गव्हर्मेंट करता. त्या खातीर फक्त एक गजाल हांव सांगता, देवी लयराईचें टेंपल म्हणात किंवा मुळगांव आसलेलें खंयचेंच देवूळ हें केन्नाच मायनिंग लिजा खातीर आमकां हालोवचें पडलें अशें केन्नाच जावचें ना. त्या खातीर आमी तेच्या कडल्यान एफिडेविट घेवन ते कोर्टाक सबमीट करपाक लायता. कोणाचेंच घर आयच्या घडीक अनलेस एंड अंटील तो घरवालो आनी मायन्स हाज्या मदीं जर एग्रीमेंट कितें जालो तो तेजो प्रश्न आसा, तो तेणी ठरोवपाक जाय. बट विलेज म्हणून देवूळ आनी बाकीच्या एका केन्ना टच लागचो ना हेजें हांव 100% एश्युरन्स ह्या हावजात दिता स्पीकर सर. डॉक्टर शेट्ये की डॉक्टर शेटयेक तांणी प्रेडिक्ट केलें की ना म्हाका कर की दोतोराक मायनिंग नाका. फर्स्ट ऑफ ऑल निलेशाक हांव सांगूंक शकता, हांव बिचोलेन रावला वाडला, तूं तरी रावला एके कडेन आनी धंदो करूंक आनी कॉन्स्टिट्युएन्सीन दुसरे कडेन गेल्लो आसा. सो म्हाका त्या गांवाची सारकी हिस्ट्री खबर आसा. 40 वर्सां पयलीं हांव भुरगो आसतना त्या गांवांत खेळ्ळा. सो तुका खबर ना, तुका फक्त कशें मायनिंग आसा. आय एम नॉट अगेन्स्ट मायनिंग. मायनिंग हे गोंयांत जावंकूच जाय. पूण जेन्ना सरकारा कडेन पावर आसता तेन्ना सरकारान लोकांचो सेफगार्ड करपाक जाय इंट्रस्ट. सो तुका कशें दिसता की दोतोर रावता म्हापशा आनी ताका दिसता कॉन्स्टिट्युएन्सीन थंय गेला, तशें ना. तो गांव हांव पयलीं जाणा आसलो. सो आनी कशें आसा म्हणजे अशें रॉंग परसेप्शनान दुसऱ्या बद्दल वचपाचें ना. आनी तूं अशें प्रेडिक्ट करून दाखला की दोतोर शेटयेक नाका, दोतोर शेटके मायनिंग जाय, ताका सगळे लोक मजेच थिंगा कामाक आसात. पण हेचो अर्थ आज थंय जर घर बांदतलो त्या लीज एरियेन जाल्यार मायनिंग कंपनीचें परमिशन घेवचें पडटा आमच्याच लोकांक. त्या खातीर सरकारान क्लियर कट आसपाचें, एफिडेविट बरोवन घेवपाचो, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाचें आनी मागीर मायनिंग सुरू करपाची. आय एम नॉट अगेन्स्ट स्टार्टिंग मायनिंग. थँक्यू. पेमेंट शेट अर्थ दुसरो घेतलो हांव तो कित्याक लागून. आतां हेजे फाटल्यान तेजे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन आहा थंय डॉक्टर चंद्रकांत शेटये बरयला आनी हे कॉलिंग एटेन्शनाचे फक्त चंद्रकांत शेटये बरयला. सो हांवें स्पेसिफाय केलें कित्याक आमचो दोतोर आसा म्हणटो ताका लागून डॉक्टर चंद्रकांत शेटये जाल्यार मागीर डॉक्टर घालनाका हेच्या फुडें चंद्रकांत शेटयेच बरय. एक कितें लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी चूक आसतली कडेन हांव नको कोणे चूक काडल्या ती. सो तो आपण दोतोर न्ही म्हणटा वो ना म्हणटा तेजे कित्याक
फुडल्या रेजोल्युशनाचे जे आसा प्रायव्हेट मेंबर रेजोल्युशन तिका बरयला डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आहे आणि हांगा बरयला फक्त चंद्रकांत शेट्टी सो तितल्या खातीर हांवें सांगला आणि तुझ्या रिप्लायन बरयल्लें आसा सो हांवें तेजे खातीर तुका डॉक्टर म्हटलो तुका राग बी येयलो जाल्यार बाबा सॉरी हांव विड्रॉ करता डॉक्टराचेर सर ऑनरेबल सीएमान जे सांगले त्या उत्तराचेर आमी सॅटिस्फायड आहा आणि मायनिंग चालू जावपाक जाय कॉलिंग अटेन्शन कॉलिंग अटेन्शन सांग पहिले खंयचे त्या सोपणाचेर तेजेर एक फुडलो ऍड करपाक जाय आसलें ना 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 हेजेर आतां ऍड खंय करता तुजे फुडले calling कॉलिंग attention. वाचले ते वाद आता हेजेर ऍड खंय करता तूं Because fear and anxiety in the minds of public and commuters to travel from Sarmanas ferry to Marcel, as the ramp is at the point of Sarmanas Pilgaon is very risky, narrow and steep, causing hardship to the commuters, especially during the congestion, and the vehicle has to remain in queue since the ramp is very narrow. Considering the pathetic condition of ramp, many times accidents occur slipping of two-wheelers causing harmful injuries, and recently there was a nasty accident on 20th of November 2023 wherein due to brake fail the entire four-wheeler along with the passenger immersed in the river. However, due to efforts of public, passengers were rescued, but the driver of the said vehicle died on the spot. Thus, to discard this ramp, which is full of risk, government may switch on to construction of bridge from Pilgaon to Amona, along with the access road, which will be most convenient, safest transport to the public. The government intend to decide on this solution to construct bridge and road access between Pilgaon to Amona, which will be the convenient and safe to public to reach to their destination in time. Honorable CM. Speaker, sir, it is a fact that approach road towards the Sarmanas ferry ramp has a steep gradient, thus making a treacherous to the commuters. This place has witnessed the number of the mischief in past. Due to non-availability of the land on either side of this road, there is particularly little or no scope for carrying out any geometrical improvement. Hence, the improvement of the gradient of the ramp is not feasible at this location. As per the proposal dated 4/1/24 received from Honorable MLA Mahim constituency for the construction of the bridge across the tributary of the river Mandavi between the village of the Pilgaon and Amona to permanently eliminate the need of the running ferry services between the Sarmanas and Marcel. However, upon conducting the preliminary survey by the department, it is observed that construction of the bridge between the Pilgaon to Amona, approximately 120 meters in length, is involved, including the approach road in a private properties of the around 200 meters from the Amona side and 600 meters from the Pilgaon side. It is approximately having the width of the 20 meters. The total area required procurement of the land around 16,000 square meters. This department will be initiate a proposal to procurement of the land for the construction of the approach road in order to take up the bridge work. Hence, there will be the no fear and anxiety in the mind of the public as the department will initiate the construction of the bridge. आणि उलोवपा जाय कितें? Thank you, स्पीकर सर, फक्त हांव एकूच सांगता हेजेर हो जो आसा पळय न्ही प्रपोजल आमी फुडें घेता म्हणजे पिळगांवांतल्यान आमोणा वचपाचो बट परत थोड्या तेंपान तुजीच डिमांड अशी आसली किंवा लोकांची सारमांच्या वेली फेरी चालू दवर म्हणून परत आनी तें जावंक जायना. हेजेर एक फायनलायज जावपाक जाय हो हेवटेंतलो ब्रिज घेता आसत जाल्यार ती फेरी पूर्णता आमी बंद करतले. आमकां फेरी नाका कारण खुबशे फावटी पळयला आमी म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एकी कडेन म्हणजे ती फेरी सपोज दोन कडेन ना ना आमची पयलींचीच फेरी चालू दवर हेंय म्हणपी लोक आता. त्या खातीर एक फायनलायज करपाक जाय फेरी जाल्या उपरांत बाबा ना जाल्यार सारमांच्या वेल्या लोकांक परत पिळगांव वचून पिळगांवच्यान आमोणा वयचें पडटा आनी अशें गोवन माशेलान येवचें पडटा हें आनी म्हणपाक जायना. शेवटी गव्हर्मेंट इन द सेफ्टी ऑफ द पीपल लोकांक आपले पयशे म्हणजे गव्हर्मेंट पयशे खर्च करून सगळें करता आसतना परत फेरीबोट चलोवप आमकां शक्य जावचें ना कारण आतांच फेरीबोट चलोवप जे आसा पळय न्ही विच इज नॉट एफोर्डेबल तरी सुद्दां आमी फेरयो मेंटेन करीत आसा आनी आतां जरी थंयसर म्हणजे टेम्पररी जर कितें करपाक जाय आसत तर सायडीकचो रस्तो आमकां जर म्हणजे सायडीक एक 5 मिटर सुद्दां 5-6 मिटर मेळत जाल्यार हांवें पळयल्या सारमांच्या वेल्यान हांवूय खूब फावटी गेलां जाल्यार तें करप शक्य आसा बट तेजो सायडीकचो जागो जाय तो कट करूनच तेका रॅम्प जो आसा पळय न्ही तो अजुनूय क्लियर करूं येता कारण तो खूब स्टीप आहा रोड म्हणजे गाडी परत भितर घालप आनी इट इज अ रिस्की
तशें पळोवंक वता जाल्यार मातसो जर ब्रेकावयलो हेवटेन तेवटेन जाल्यार ती गाडी भितर वचूंक शकता. बट इन लॉंग रन ह्या तुज्या म्हणजे प्लॅनाचो आमी विचार करता. हांवेंनी सर्वे सांगला तांकां ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिला त्या प्रमाणे आमी विचार करता. Speaker sir, I'm very thankful to the honorable chief minister. हांव एकूच गोष्ट नमूद करता स्पीकर सर, आमकां इन द लॉंग रन नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा जर कनेक्ट करतलो जाल्यार आमकां मांडवी ब्रिजाचेर डिपेंड रावचें पडटा. पण हो जर ब्रिज जालो जाल्यार अर्दोसो बार्देस तालुको आमकां ह्या सायडीकसून वचपाक बिचोले सायडीकसून वचपाक खूब सुविस्कर जातलें हें बी हांगासर म्हाका सांगून दिसता स्पीकर सर. तशेंच फेरीबोट हो अनसेफ रूट म्हणून जर आमी तो ट्रॅव्हल बाय रोड जर केले जाल्यार खूब बरें जातलें. म्हणून चडांत चड भर घेवन स्पीकर सर PWD डिपार्टमेंटान हेजेर काम करचें. थँक्यू स्पीकर सर. नेक्स्ट Honorable Member Sankalp Amankar. Fear and anxiety in the minds of the people of Mormugao. As Mormugao Port Authority, that is MPA, denies the access to the local public at Mormugao Fort, which is under the Director of Archaeology. Being a heritage site, many tourists also intend to visit the fort, but the access is denied by the MPA. Step government intend to take in this regard. Minister. Mormugao Fort is a protected monument of Department of Archaeology as per the Goa Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act 1978 and Rule 1980. As per the historic records, the historic fort was built on the mouth of Juari River in the 17th century to safeguard the port and the harbor. The fort premise is accessible through the main gate of Mormugao Port Trust, where there were complaints from the locals as well as Honorable Member of Legislative Assembly, Mr. Sankalp Amankar, regarding obstructing the access to the fort by MPT authorities. But then we had a visit on 24th July 2023 along with the local Honorable MLA, Mr. Sankalp, and all the MPT officials. And then this issue was resolved as per my knowledge, and necessary instructions and directions were given to MPT officials to allow the visitors on this fort. We have, the department is carrying out periodic vegetation clearance and minor repairs every year. But as of today, I do not know. Again, there are some issues related to the access of this fort. Then we will look into it. But also, the major repairs and restoration of Mormugao Fort will be undertaken in the coming financial year 2024-25, along with the access maintained for general public. So therefore, there shall not be any fear and anxiety in the minds of the people of Mormugao in this regard. So on the complaints and the request of the Honorable MLA, we had conducted the inspection also along with the local municipality, municipal elected members also. And then the officials from the MPT were called and they were issued the directions not to obstruct any of the visitors visiting the fort. And they have agreed. And as per my knowledge, as of today, when we inquired about this, they say that ताचो access आसा तो बंद केलो ना. And access बंद केले जर जायत, again we will write and we will again conduct the inspection and we will call upon, and the Honorable Chief Minister also was told about all these things. The officials of the MPT will be called. So I would request the Honorable Chief Minister to call the MPT officials. Despite of all these directions, if they still stop, I do not know. Speaker, sir, I would like to bring to the notice of the House and even to the Honorable Minister. As per the answer what our Minister said, that the access has been sought into the notice, that the issue has not been resolved. Still, the gate have been kept closed, the main gate of the MPT. That is the main gate from the main road which goes to the fort. And when we had a joint inspection, that was on 24th July 2023, 6 months back past, the MPT had assured that we would not close down the gate.
But till date, I will like to show a photograph. This photograph is removed on 5th February, that is on Monday. And that is also at 5 o'clock. Here is with the time and date. That main gate is been closed. They don't allow the public or the local people to go inside the gate. See, there are two gates. Our minister has seen the gate. One is the main gate at the road, and the fort is just between the second gate. And the second gate is the main gate where they have their security and all, which goes to the head office. So why this access has been stopped by the MPT? This is not right, correct? Because minister has seen when he had the inspection, he had visited. And after that, on 24th January, that is after 6 months, the minister has written again one more letter to the MPT, to the chairman, saying that allowing entry to the visitor to the fort of Murma, and he has mentioned 3 points. You are kindly requested to provide free access to the visitor to the protected monument, that is fort of Murma. So if it was resolved, then again while on 24th January 2024, it has been resolved, a letter has been made to the chairman. The second point is to display the hoardings where the fort is there. For that also, the department has asked, the Honorable Minister has asked for the NOC of the MPT. Why they require the NOC of the MPT to put a hoarding of Government of Goa to show them, Baba, this is the protected monument? I don't require. And the third one is the beautiful place, that is Vice Regal Palace. Our Honorable Minister had seen that it is such a beautiful place, such a beautiful palace. That has also been occupied by the total MPA, Murma Goa Port Authority. And our minister had instructed them, Baba, please hand over this place to us. We will renovate that place. So I think again, after 6 months, the minister has written the letter. I would request minister, because there are sentiments of our people of Murma Goa because of this fort, and we every time do Shiv Jayanti over there, flag hosting 15 August, 19 December and 26 January, all this flag hosting has been done at the fort. So people have sentiments over there. So I request the Honorable Minister to kindly look into this matter and get it resolved. I know the sentiments attached to this fort. Hanika taka jo भावनिक आमचे फक्त आमच्या आमदाराचेच न्हय तर तिंचे local sentiments are attached to that, and sometimes because of the safety reasons they say that आता किल्ला आसा तो फोर्ट आसा तो ताच्या भायर आता एमपीटीन गेट बांधलेली आसा आणि तांचे सेक्युरिटी पर्सनल्स आसात आणि म्हाका सांगला तांणी की आफ्टर 8 ड्युरिंग नाईट टाइम दे डोंट अलाव एनीबडी टू गो अँड सिट इन दॅट. But if during the daytime, because night time anyway, fort remains closed. For other forts also, we don't allow anybody to go and sit. अशें जर दिसान आसा जर जाय जाल्यार again we will write a letter to them. And another solution, we are trying to just explore the possibility of having a different access, not passing through the main gate of MPT where they have security personnel. आमकां एक exclusive जाली which is not connected from our area. If we can get the road done. Because next year आम्ही जेन्ना काम घेतले तेन्ना we will identify that road. But meantime, we will once again write to MPT. And as regards to Viceregal Palace, this palace, this is a historic structure which was built in 1705. In past, this structure was used as governor's palace, old palace actually. So taka आम्ही मागले आसा. It is in a very bad shape because the MPT, they have taken the possession, but it should have been, the possession should have been with archaeology, but they have not given the possession. They are maintaining it, but they have not maintained it, and it is in a very bad shape to collect. Such a historic structure which was built in 1705, it is a heritage for us, and we need to have a possession so that we can beautify it, we can restore it, we can preserve and conserve this kind of monuments which are existing. If MPT is not doing and utilizing this for any good purpose, then we have written 2 letters to MPT. One was on 24th July to 2023, and one was on 24th January 2024. But they have not replied. So म्हाका दिसता की आमी परत एक फावटी तांचे बरोबर स्टेट म्हणून तांकां हांगा आफोवन हाडून we need to discuss all these issues, whether if they intend to maintain it, they will be, and we can temporarily give it to them. If they cannot maintain it, then we need to have a possession. So हांव आमचे लोकल MLA आसात संकल्प बाब, तांकां बरोबर घेवन परत एक फावटी आमी हातूंतल्यान करतले. थँक्यू.
Thank you, sir. The House is adjourned till 4:30.